प्रमोद सावंत यांनी काल जो इश्यू घेवन ट्रक ट्रान्सपोर्ट ओनर असोसिएशनच्या सगळ्यांक पदाधिकारी मेळोन जो रेट ठरयलो ताका आमी सगळे एप्रिशिएट आहा आनी ताचें आमी अभिनंदन करता आनी ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा। पूण म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की अप टू जानेवारी पर्यंत हें काम चलतलें, पूण म्हाजी ताका रिक्वेस्ट आसा की तेणी केंद्रा कडेन केंद्र सरकारा कडेन सुप्रीम कोर्ट झगडून आमकां हें काम सदोदीत मेळचें अशी म्हाजी अपेक्षा आसा। आतां अप टू जानेवारी पर्यंत आयज धरे 93 दीस काम मेळटा, 93 दिसांचे 98 दीस काम म्हणजे 19 दीस हॉलिडे। त्या खातीर नॉर्थ गोवा मार्फत आमी ताका एक लेटर दिवंक सोदता की ज्यो संडे आनी हॉलिडे आसा ते आमकां 7 ते 2 तरी चलोवपाक दिवनी, जेणे करून कितें आमकां इनकम येतलें। ह्या खातीर म्हाका रिक्वेस्ट आसा नॉर्थ गोवा मार्फत, हांव एक तांचो मेंबर, रिक्वेस्ट आसा की प्रमोद सावंताक की तेणी ह्यो आमी लेटर दिल्या उपरांत आमचे बेगीनच्या बेगीन ती समस्या सोडून आमकां 19 आनी काम दिवपाचो प्रयत्न करचो आनी ताका आमी सुयश मानता की तेणी फुडें सरोन तेणी हे आमच्यो परत मायनी आसा त्यो चालू करच्यो, आमी सदोदीत तेच्या फाटल्यान आसता। 15 दीस पयलीं एक सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयली की ई ऑप्शन माल आणि रॉयल्टी पे माल एक्सटेंशन म्हणजे पयलीं 6 म्हयने आमकां परमिशन दिलें। कोवीड आनी पावसाक लागून तो ट्रान्सपोर्ट जावंक ना, ताका लागून परत सुप्रीम कोर्टान आमकां 3 म्हयने वाडोवन दिले 31 जानेवारी पर्यंत। सो काही विषय जे आमचे पेंडिंग उरलेले मायन ओनरां कडेन किंवा आमचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसले तेंचे कडेन रेटीचो, काही डिस्टन्स जे कमी करतात तेंचो, तो काल आमचे सीएम आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे कडेन मिटींग जावन काल तो विषय टोटल सगळो फायनल जालो। सो रेट आहा पळय रेटीचो फायनल जालो, जो डिस्टन्स आसा डिस्टन्साचो टोटल फायनल जालो रेट, आनी सोमारच्यान ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट करपाचो असो सगळ्या कंपनी कडेन आमची सगळी विनंती आहा। म्हाका खूब बरें दिसता की आमच्या मायनिंग वाठारांतले आमदार आज डॉक्टर प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री जाल्ले आमच्या मायनिंगान क्षेत्रांत सदांच एक पॉझिटिव्ह गोश्टी आमकां आयकुपाक येता आनी खंय तरी पॉझिटिव्हानूच वता। कालच आमकां मुख्यमंत्र्यान बरी हे दिली, भेट घेतली, मिटींग घेतली। नॉर्थ गोवा ट्रक, साऊथ गोवा ट्रक, धारबांदोडा ट्रक असोसिएशन, सेजा गोवा, साऊथ गोवा असोसिएशन यांच्या सगळ्यांक मध्ये घेवन कंपनीचे ऑफिसर्स तांच्या एकठांय घेवन, तशेंच त्या मिटिंगेन दीपक पावसकर PWD मिनिस्टर आशिल्ले तेंच्यांनी भरपूर इनिशिएटीव घेतिल्ली ह्या आनी एक आमकां खंय तरी एक 31 जानेवारी पर्यंत जे सुप्रीम कोर्टान आमकां टायम दिला तितून ट्रान्सपोर्ट चालू करपाक आमकां खंय तरी हातभार म्हणजे एक खंय तरी आमकां 14 रुपया जो आतां रेट दिला 2-2 रुपया वाडून, तो खरोखर एक आमचे जे एक्सपेक्टेशन आशिल्लें तेच्यान कमीच आसा, पण खंय तरी एक तडजोड करून खंय तरी सुरू जावपाक जाय आनी परत फुडें मायनिंग चालू करपाक मुख्यमंत्री भरारीन प्रयत्न करता, तेंच्या प्रयत्नांक यश येवचें आनी 31 जानेवारी जो आमचो सुप्रीम कोर्टान डेडलायन दिला ती फुडें मायनिंगेचो विशय क्लियर करून मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन 1 फेब्रुवारीच्यान परत जावचें